गोंय हे देशांतलेच न्ही जाल्यार आंतरराष्ट्रीय पातळीवेलें एक पर्यटन राज्य जावन आसा। मात सध्या गोंय गाजता ते बरे पर्यटना परस वायट पर्यटना खातीर। मागीर तातूंत कसिनो, सोरो, ड्रग्स, शिनळकी ह्यो सगळ्यो बाबी आयल्यो। तातूंतलीच एक बाब म्हळ्यार गोंयांत चलपी मसाज पार्लरां। गोंयच्या दर्यादेगांनी तर हे अशा पार्लरांचो धुमाकूळ जाला। मसाज पार्लरांच्या नांवान सर्रास शिनळकी वेव्हार चलता। आता हे मसाज पार्लरांचेर सरकार कडक पावलां उखलतले अशें शिनाल भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें। फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात हे विशीं खंय सरकार कायद्यांत दुरुस्ती हाडटा। आणि हे स्पास जे आहा तुमच्या गोंय राज्यांत स्पास खातीर फुडल्या असेंब्लीन एक नवे अमेंडमेंट येतले। कित्याक तुमी पळयता की एक ल्हान ल्हान एका रुमान लोक स्पास चलयता, आमी परमिशन दिवचे ना। हे स्पास ज्या एक गायडलायन्स अनुसार आसूंक जाय, ट्रेन मनीस आसूंक जाय। समज आयुर्वेदिक मसाज आणि इतर काही गोष्टी आणि मेडिकल ट्रिटमेंट्स दिता, दे हॅव टू हॅव द सर्टिफिकेट। हे सगळे गोष्टी डिफायन करून तितकी व्हडली एरिया आसूंक जाय। नाल्यार तुमी कोस्टल बेल्टार पळयले जाय ते अंदाधुंदी चल्ल्या। हेजेर खंय तरी नियंत्रण हाडपाक मुख्यमंत्री कडेन पूर्णपणे डिटेल चर्चा करून तेंचे कडेन एक व्हाईट पेपर तेजेर हांवें सबमीट करून तेंचे गायडन्स घेवन आमी हे सगळे गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा। वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।